नमस्कार तुमकां सगळ्यांक. आयज हांव पावला हॉन्सलो. नये शॉप ओपन जाल्ले आहा गोंयकारांचे. म्हाजे फाटल्यान आहा शॉपाचें नांव आसा फिश एंकर. सारकें हॉन्सलो स्टेशन जे हाय स्ट्रीट आहा न्ही तेजे आजूबाजूनच आहा. हांगासर येवपाक भरपूर तुमकां ऑप्शन आहा. तुमी बशीन येवपाक शकता, ट्रेन आहा, मागीर कार जर घेवन येयले तुमी हांगासर तुमकां पार्किंग आहा, फ्री पार्किंग आहा. हांगासर पार्क करपाक शकता तुमी. हांगा जर जागो जर ना जाल्यार थिंगा फुडें आल्टी आसा, लिडल आसा. थंय पासून तुमी पार्क करून हांगासर येवन तुमकां जाय जाल्ले तुमचे गोंयचे हिसपान गोंयचे स्टायलीचे इंडियन स्टायलीचे नुस्तें तुमी हांगा घेवपाक शकता. तर हे दुकानाचें नांव आसा फिश एंकर. हांगासर तुमकां दिश्टी पडटले तियात्राचे पोस्टर बिस्टर आहा पळयात. तियात्राचे पोस्टर आहा आनी मागीर तुमकां तियात्राचे टिकेट जाले, कसले गोवन फंक्शन्स जाले तेजे टिकेटी पासून तुमकां हांगासर मेळटले. हांगासर आतां मार्क रेगुलरचो शो आहा थोडे दिसान इस्टाराक आहा. मागीर हिंगा तियात्राचे तुमकां एडवर्टायजमेंट मेळटले आनी त्याच भशेन तुमकां तियात्राची टिकेट पासून हांगा मेळटले. थंय वचून सोदून काडपाचें पासून ना, तुमकां हांगासर बी तियात्राची टिकेट मेळटली. मागीर हांगा एक फंक्शन जावपाचें आहा पळय हिंगा. चडांत चड तुमकां गोंयचे वस्तू गोवन एक्टिविटीज तुमकां हांगासर पळोवपाक मेळटले. आतां आमी भितर वचून पळोवया कितें कितें आहा हांगासर. आत्तां डिलिव्हरी वॅन येता तें हांवें पळयलां आनी ताजें नुस्तें हांगासर दिश्टी पडटा. फ्रोजन येतात त्याच भशेन ताजें नुस्तें बी तुमकां हांगासर मेळटलें. भितर वचून पळोवया कितें कितें आहा. त्याच भशेन सुकी सुंगटां जाले, मागीर लोणचें जालें, गोंयचे मसालो जाले, हे सगळे तुमकां हांगासर मेळटले. तले दवरला पळय हांगासर 5 पावंड, 4 पावंड, आमटान 5 पावंड आमटान, 16 5 पावंड 16. मागीर बोंबील 5 पावंड, 5 पावंड बॉम्बेडक म्हणटा तेका. सुकलेले बांगडे 5 पावंड, हे सोलां, आंबे सोलां 3 पावंडान, वडबा सोलां 3 पावंड, सुकी सुंगटां 4 पावंड. सुकी सुंगटां बरें आहा कलर सुंगटाचे. हे सोलां हे सगळे तुमकां शेफ डाउन किचनान पळोवपाक मेळटले. गोंयकार तुमकां हांगासर भरपूर मेळटले. हे बाबदान आसा गोंयसान. बाबा नांव कितें तुमचें? पॅली सोजा आनी गांवां म्हणजे गांवान व्हडलेच व्हडले. आतां स्पेशली नुस्तें घेवपाक येयला. नुस्तें घेवपा येयलो, चोवपा येयलो नुस्तें कशें आहा तें चोया न्हू नुस्तें. आनी बाबा आमगे विनोद बाब मेळ्ळा आमकां तेन्नाच तेणें म्हाजे 2 उतरां सांगिल्लीं आपूण अशें खूब न्हू सगळें बरें. एलिस्टर गोंया वास्को म्हणजे आनी मायकल माजोडेचो. हे शॉपाचे ओनर आतां रिसंटली ओपन जाल्ले आहा आनी ओपन जाल्या तेन्नासून हांगासर लोकांची गर्दी आहा. एक पळयतले तुमी. आनी कितें कितें मेळटा हांगासर आनी नुस्तें खंयसून येता हे तुमकां हांगाचे ओनर बाब सांगतले. एलिस्टर हय, आतां जे डिलिव्हरी येयला ते खंयसून येता डिलिव्हरी? हय, आमकां 2 डिलिव्हरी येताय. चडशे आमचे म्हणल्यार डिलिव्हरी म्हणल्यार चड आमकां श्रीलंकासून येता. आमी डायरेक्ट श्रीलंकासून एक्सपोर्ट करता आनी हिथ्रो ते 9 hours फ्लायटांसून येता एअर कार्गो. आनी कार्गोसून जालें म्हणटकच आमकां डायरेक्ट आमच्या डोरा कडेन आमकां डिलिव्हरी येता श्रीलंकासून. आनी तितून आमचे ऑल आमचे इंडियन नुस्तें किंगफीश, रेड स्नॅपर, कोबिया, मोडसो, मागीर सिल्वर पॉम्पलेट, ब्लॅक पॉम्पलेट ही आमकां चडशे चोणोक बी सगळे आमकां इंडियासून येता. केन्नाय सिजनल आमकां मून फीश आमचे कोंबले म्हणटाय चोय ते येताय. मागीर आमकां सोमदाये, लेपो, धाकटी लेपो, व्हडली लेपो हे सगळे आमकां श्रीलंका म्हणजे आनी थोडे केरलासून येता. हे इम्पोर्ट जाता. आनी लोकल फीश आहा आमचे सिबा, सिब्रीन, सालमन, स्कॉटिश सालमन, मागीर लोकल क्रॅप्स, त्यो मड क्रॅप म्हणटा त्यो आमकां हिंगासून येता आमच्यो बिलिंगेटसून येता. हे लोकल आमकां बिलिंग्स गेट्स. तर सांगपाक पयलें म्हटल्यार
खुबशा जाग्यासून येता इंडियासून बी येता श्रीलंकासून बी श्रीलंकासून येता येता, वय. मागीर ब्रिटीश इंग्लीश फीश बी आहा इंग्लीश English fish, वय. आनी भरपूर ऑप्शन आहा तुमचे कडेन आनी त्याच्या वयल्यान मागीर जे सुकें नुस्तें बीन आहा पळय तेय श्रीलंकासून येता सुके नुस्तें आमचे लायक सुंगटां ड्राय बांगडे ड्राय मागीर दोडयारे मागीर आमचे गोवन ग्रोसरीज लायक ह्यो आमी गोंयसून हाडटा आमचे गोंयसान. कित्याक आमचे जायते जाण गोंयकार आसा आनी येता आमच्या शॉपार तांकां ह्यो वस्तू जाय पडटा सो आमी गोंयसून हें करता हालीं आमी रेगोचो आयटम स्टार्ट केला आमकां टीन न्यू पॅकेजींग बरे आहा ते आमी स्टार्ट केला ते भाशेन आमी जायते कम्युनिटीक आमी हेल्प करता गोंयकारांक की तेंचो आपल्याचो स्टाफ जो तुका भितर दिश्टी पडटलो थोडो स्टाफ आहा तो थिंगा ते हाडून दवरता आनी आमचो मायकल आनी तांकां हेल्प करता म्हणजे तांकां तेंचो स्टाफ तांकां सेल करपाक ओके हय ते भाशेन आमचे आमी जायते इव्हेंट्साकूय तेंचे पोस्टर्स आसता आमी तियात्राचे पोस्टर जाले कसले फंक्शन गोंयचे आतां कितें मार्क रेवलांचो पोस्ट शो जावपाचो तियात्र जावपाचे सो तेय आमी आमचो मायकलान ते स्टार्ट केला ओके ते ओके बरें मायकल बाब तर म्हाका पयलीं सावन बिझनेस करपाक उमेद आसलेली ओन हांव पयलीं 3 वर्सां जालीं हांव लोकांक प्रमोट करून सपोर्ट करून हेल्प करीत आयलोलो म्हाका दिसलें हांवूय बी कितें स्टार्ट करूं आनी तशें लागून तितूंकूय ह्या बिझनसाक हांवें गोंयकारांकूय हेल्प करपाक ट्राय केला एक सेपरेट सेक्शन आमी दवरलां जे होम मेड आयटम लोक घरा कसो करून हाडटा ताका हेल्थ सर्टिफिकेट आनी हायजीन आहा जाल्यार आमी तें घेता लेबल करून आनी ते घरासून करून हाडटा आनी आमी शॉपार तेंचें विकता तशेंच आमी आनी आयटम तांकां लायक दोय स्विट्स करून हाडटा कोण बेबी करून हाडटा सगळ्यांक डिफरंट लोकांक आमी संदी दिल्या तशें आमी एक नोटीस बोर्ड केला जे आमी आयटम तियात येता कोण शो करता ते आमी दवरता हिंगा एडवर्टिजमेंट करता तेंचे प्लस तेंच्यो टिकेट्यो आमकां हेल्प करता टिकेटी मेळटा न्ही हिंगा तियात्राचे जावन टिकेट्यो मेळटा मार्क रेवलन शोचे टिकेटी मेळटा तशेंच आमचे युनायटेड गोवन एफिलिएशन केलो हांवें तेच्यो लॉटरी टिकेट्स आमी मिस्टर हॅम्पर हिंगा शॉपार विकता सो कोणाकूय कितें हेल्प जाय टिकेट इंकूंक कितें प्रमोट करपाक तशेंच बोर्डार आमच्या एक कार्पेंटर आहा हिंगा साल्वादोर म्हणून आमी नीज बाळालकार कार्पेंटर तेजो एडवर्टिजमेंट करता कोण प्रिंटींग करता कट मास्टर म्हणून तेजेय आमी एडवर्टिजमेंट करता जशें शॉपाची जे दुसरी बिझनस आहा तेंकाय सपोर्ट करपाक प्रमोट करपाक आमी हेल्प करता मागीर हिंगा येवपाचे बसीस फॅसिलिटीज म्हणजे कोणा बसीन येवपाच्या ते कशे येतले बसीस फॅसिलिटीज म्हणल्यार फर्स्ट ऑफ ऑल म्हाजे फाटल्यान आहा हाय स्ट्रीट आहा लागीं आनी आल्दी आनी लिडल ही दिसता ती आल्दी आनी लिडर आहा सो लिडला कडेन पार्किंग आहा लोकांक आमच्या लोकांच्या हिंगा पार्किंग करून हिंगा चलोन येवपाक प्लस आमच्या हिंगा फ्री पार्किंग आहा हे आख्खे फ्री पार्किंग आहा कळ्ळें हे फ्री पार्किंग आनी हो रोड वयता तो फेल्तम वयता स्टेन्स रोड फेल्तम लोकांक वचपाक 235 117 ह्यो 423 ह्यो सगल्यो बसी ह्यो फेल्तम रोडाचेर वयताय आनी हायबनिया बस स्टॉप आहा चंय ते सारके आमच्या शॉपाचे ऑपोजीट आहा हायबनिया बस स्टॉप बस स्टॉप हय हायबनिया बस स्टॉप आहा चंय ते सारके आमच्या शॉपा कडेन ऑपोजीट आहा प्लस आमचे फ्री पार्किंगूय आहा हय शॉपा मुखार फ्री पार्किंग आहा सारकें सर कसले नुस्त्याचें नांव कितें नुस्त्याचें नांव किंगफीश किंगफीश आनी कोंकणी कितें म्हणटा तेका इसवण विसवड ओके आतां येयला डिलिव्हरी हय आतां येयला ओके आनी कितें आहा तुमचे कडेन आनी कोंकर आहा कोंकर सिल्वर पॉम्पलेट आहा गोल्डन पॉम्पलेट सुंदाळे आहाय एक कितें म्हणटा एक वागोळी म्हणटाय वागोळी डेड फीश ओके बुल्ली कशें आहा तूं आयज बरें बरें मागीर कितें आहा नुस्तें जायतें आहाय आयज नुस्तें जायतें आहा आतां डिलिव्हरी येयल्या आनी तुजें नांव कितें बाय म्हाजें नांव वेलिशा वेनिशा हय आनी गोंया खूंय वास्कोचें वास्को वास्कोकार हय मागीर हें नुस्त्याची डिलिव्हरी जी आहा न्ही विकान कितले फाटी येता तुमचे कडेन विका 2 फाटी येता आमकां मंडे ट्यूजडे आनी फ्रायडे येता ओके आमकां न्ही श्रीलंकाच्यान आनी सिलिंगेटच्यान येता चडशें आनी बरें बिजी उरता तूं हय ओके आनी बाय तुजें नांव Viola. आं Viola. वियोला ओ बियाला Viola. वियोला आनी गोंया खूंय Santa Cruz. सँटा क्रूज बाबा नांव कितें तुगेलें माझे नाव जॅस्मन आनी गोंया खूंय गोंया मांदूरचो मांडोर मांदूर या मांदोर
किती वर्सां जाली तुमी युके दिल्यार जाली 7 वर्सां म्हाका लायक जाता इंग्राबा आहा बरें दिसला बरें ओके बरें तर बरें आनी कितें आहा तुमगे स्पेशलिटी हिंगा हिका आमचे जायते भाशेचे नुस्तें आसा हय. इवन सिजना प्रमाणे आमी नुस्तें हाडटाय आं हय सो आहा पळय आमची सांगटां गोंयची आनी मोरी आहा ही पळय मोरी आं मोरी हय आनी आमचे लोकल आहा हे पळय सी ब्रीम आहाय आं हे पळय सीबाज आहाय आं हिंगाचे लोकल हे हिंचे लोकल हय तशेंच आमचे मॅक्रल बांगडे हे पळय सारके ताजे ओके हय आयजूच येयले पळय आतांच येयले वय, वय, डिलिव्हरी वय. मागीर तशेंच माणक्यो हे पळय आनी आमचे गोमयकाराचे बॉम्बेडा बॉम्बेडा बॉम्बील बॉम्बील हे पळय आं सारके फ्रेश ताजे बरें बरें तर देव बरें करूं बाबा तुका देव बरें करूं इश्टा बाबा तुमगे नांव कितें म्हजें नांव गिलेर्म फ्रावासो आनी गोंया हूंय हांव मायणा करतोरी ऑलरायट मागीर कितू आसा तुमकां हिंगा म्हाका हिंगा 6 वर्सां 6 वर्सां इंग्लंडान हय. बरें रावपा इंग्लंडान बरें बरें ओके आनी बरें तर देव बरें करूं तर उलोवपा तुमकां बाबा तुमगे नांव कितें म्हणलें रेमी डिमेलो रेमी डिमल आनी गोंया हूंय गोवा वेले गोवा वेला ओके बरें तर देव बरें करूं तुमकां चल बिजी दवरूं तुमकां सगल्यांक थँक्यू वेरी मच बरें तुमकां सगल्यांक मोग आसूं एक असली टिकेट एल्सर बाबा हे जो आमचे युनायटेड गोन्स एफिलिएशन मायकल प्रेसिडेंट आहा न्हू हां ते आमचे इस्टर हॅम्पर न्यू एसोसिएशन ओके न्यू एसोसिएशन टिकेट म्हटल्यार कितें एक्झॅक्ट कितें इस्टराक हॅम्पर आसतलो एक पॉडाचे एक लॉटरी लॉटरी आणि 1000 पैसे आणि लॅपटॉप आनी कशें एक एक टिकेट कोणाचे हां एक कोणाचे एक टिकेट होय हो मा तेका ओके प्लस ओमाय फ्लोलानाचो शो पळयात टिकेटी आहा आनी चान्स भरपूर आहा तुमी लकी जाल्यार तुमकां चान्स मेळपाक शकता एक पावंडान एक टिकेट आहा आनी मागीर हे मार्क रेवलना टिकेट हे 25 पावंडा टिकेट न्ही होय हो सावथान 25 पॉडाचो सावथाला आहा होय 9 तारखेर आणि विथ डिनर वीथ डिनर हे 25 पावंडाचे वीथ डिनर 2-3 टायपाचे टिकेट्स आहा स्टाफ हांगासर बरे फ्रेंडली आनी बरे वागतात सगळ्यां वांगडा आनी तेंची साफ सफाई तुमकां पळोवपाक मेळटली एकदम हायजीन मेंटेन करता हांगासर आनी आतां हें नुस्तें हांव व्हरतां बरें व्हडलें ताज्जें ही विसवण आनी तुमकां जाय ते भशेन ते सर्वीस दिता पोस्तां मारपा जाय कशी तुमकां जाय ते भशेन तुमी तांकां सांगा आनी ते हिसपान ते वेट करून आयस बीस घालून पयस वयता जाल्यार ते सर्वीस तुमकां मेळटले हांगासर नुस्तें बी उजरान दिता न्ही तुमी वय नुस्त्या बी उदरा दिताय बांगडे ताल्ले देखून उदरा दिताय कसले घेतले सगळे नुस्तें वा थोडे ना थोडे फकत सुंगटां मातशें उदरा दिताय हां सुंगटां न्हू व्हडले व्हडले नुस्तें अशें व्हडलें व्हडलें कुल्ल्यो फुल्ल्यो देखून उदरा दिताय ओके हें आतां तोणक तेच्या आतां कोण ही एक म्हणटा फिली आतां हे फिली मारता पोस्तान देखून कस्टमर सांगता ते भशेन कस्टमर सांगत ते भशेन हय कस्टमर आयल म्हणून पोस्ट मार म्हणल्यार आमी पोस्ट मार दिताय आनी फिली मार म्हणल्यार फिली मार दिताय कस्टमर जाय तशें हां तांकां जाय तशें बरें फ्रेशनेस तुमकां हांगासर पळोवपाक मेळटलें आनी जेन्ना नुस्त्याचे वास येता न्ही तेन्ना कळटा तुमकां नुस्तें बरें कशें आहा ताजें आहा मोव जाला हें पळया कटकटीत आहा एकदम होय हो आमचो कोल्ड रूम हितून आमचे जे नुस्तें फ्रेश येता आमचे श्रीलंकासून जावं लोकल फीश फ्रेश येता हे आमी आमचो कोल्ड रूम बिल्ड केला आख्खे हे कोल्ड रूमान आमी स्टोरेज करता प्लस आमचे कडेन आयस मशीनूय आहा आयस मशीन आहा हिंगा होय आयस मशीन हे आख्खो आयस मशीन हे हितून आयस जाता जितलो आमी एम्प्टी जाता तितलो आयस ऑटोमॅटीक रिफील जायत रावता ऑटोमॅटीक रिफील जाता आयस तेन्ना ताजे उरता सारकें तुमी चॅक करीत रावता तुमचे कडेन ओन आयस मशीन बी आहा आयसीची शॉर्टेज प्रॉब्लम ना हय आनी दुसरें म्हणजे लोक पयसून येता जाल्यार तांकां डिलिव्हरी व्हरपा जाय जाल्यार एक्स्ट्रा आयस घालून दिता तुमी सारकें आमी जे कोण आमचे रेडिंगसून येता जे आमचे हँडओवरसून येता तांकां आमी आमचे बॉक्स आसता न्हू नुस्त्याची श्रीलंकासून जी थर्मोकॉल बॉक्स येता हय. तितून आमी बॉक्स पॅक करून तितून थोडो आयस घालून
आणि आमकडे आयस बॅग्सूय येताय जे Ice bag. वयल्या नुस्त्याचेर येताय ती हय, ती आमी फ्रीज करताय कित्याक चडसो कस्टमराक पयस वयता तेन्ना आमकां गरजेक पडटा ती सो आमी तेजेर घालून टेप मारून ब्लॅक बॅगान घालून आमी दिता तांकां कित्याक गाडयेन वास बी येता न्हू ट्रॅव्हल करता तेन्ना ताका लागून. तर हे पळय नुस्त्याचे एकदम नुस्तें सगळे कडेन बरें फ्रेशनेस ताजेपण तुमकां हांगासर पळोवपाक मेळटलें. तर नुस्तें एक झलक पळयात आतां तुमकां रेट दाखयता आनी हे एक इंट्रस्टींग मशीन पळयात. पयल्या माता बोट माता मागीर गोंयांत कितें नुस्तें आमी व्हडले कोयती घेवन खटाखट कापता न्ही ते भशेन हांगासर जमना, हांगासर एलावड ना. ताका लागून हांगासर सेफ्टी दवरपा लागून हे मशीन असले मेळटले तुमकां आनी वेवस्थीत कट जाता हांगासर. शार्क पळया 6 पावंड, सी बास म्हणटा ते हांगाचे इंग्लीश नुस्तें 12 पावंडान 4, सी बास आनी सी ब्रीम हे हांगाचे इंग्लीश नुस्तें, सी बास आनी सी ब्रीम. कॅट फिश म्हणजे सांगटा. सगळे नुस्त्याचे रेट दाखयता तुमकां. राणे, लेडी फिश 16 पावंड मातशें म्हारग नुस्तें येता हे लेडी फिश. इंडियन सालमन हे पळयात. हे 10 पावंडाचे नुस्तें. चोणाक आहा तुमकां भरपूर गोंयान नुस्तें मेळटा न्हू ते टायप तुमकां हांगासर नुस्तें मेळटलें. सालमन 12 पावंड म्हणजे 1 पेन्स कमी. हे आमचे हिंगा रेगुलर कस्टमर हांकां विचारया कशें आहा हेंचे एक्सपिरियन्स आहा. बाबा खंय सांगल्यार तुमी चड पयशे येयलाय नुस्तें घेवपाक? हॉन्सलो. आतां फर्स्ट टायम येयला पयलीं येयलेले ते? जायत टायम येयले. आतां बरें पडलें न्ही तुमकां नुस्तें दुकान लागीं जालें? बोगले आहा न्हू आनी तुमकां जाय जाल्यार सगळें नुस्तें मेळटा हांगासर? फ्रेश आहा. बरें फ्रेश नुस्तें मेळटा आनी बरें टेस्टी बरो आसलो जाय. ओके. जितले फाटी तुमी नुस्तें घेवन गेले तुमी हॅपी आहात? हॅपी आहा. हय ताका लागून तुमी परतून तेच एक फाटी कोणाक आवडलें तर कितले पयस आसल्यार लोक वयतात नुस्तें घेवपाक. आनी बेस्ट म्हणजे तुमकां गोंयचे वरायटीज मेळटा न्हू चडशे. सारकें. ओके बरें. बाब नांव कितें तुमगेलें? ॲशली. दरवाडी, किंग फिश, सिल्वर पॉम्फ्रेट. फ्रोजन स्टार्ट केला सेक्शन. आमकडे मसल्स आसताय आनी मागीर आमच्यो तिसऱ्यो आहा धाकट्यो फ्रोजन लॅप्यो आहाय, गोल्डन पॉम्प्लेट आहा, धाकट्यो बॉक्स पॅक स्क्विड्स आहा, मागीर सार्डिन्स आनी मॅक्रल्स हे सगळे आमचे फ्रोजन. आनीकूय एक्स्ट्रा वरायटी येतल्यो मे बी नेक्स्ट मंथ आमी स्टार्ट करपाचे. हे आमचे फ्रोजन. ओके ओपन. हे आमचे मसल्स येता. मागीर आमचे तिसरे आहाय 2 भाशेचे आहाय ज्यो होल शेल आनी हाफ शेल म्हणजे 1 शेल्साचे त्योय आहाय. एक शिपी म्हणजे कितले शिपे? कितें म्हणटा? कितले पॅकेटाक एक पॅकेटाक? हेचे 7 पावंड. 7 पावंड. होय. आनी मागीर आमकडे फ्रोजन लॅप्यो आहा. मागीर जो आमकडे गोल्डन पॉम्प्लेट आहा. मागीर हे ताल्ले आहाय. ताल्ल्यो. होय. मागीर आमकडे बांगडे आहाय आनी ह्यो बॉक्स माणक्यो अश्यो बॉक्सार. आनी मुखावयली आनी एक्स्ट्रा वरायटीज आमी स्टार्ट करपाचे मे बी नेक्स्ट मंथ. ओके. तर हे जाले इंडियन मॅक्रेल आहा. तुमगे हांगाचे स्कॉटिश मॅक्रेल आहा? स्कॉटिश मॅक्रल आहा बट आयज ह्या विकान आमचे शॉर्टेज आसा सद्याक येवना. होय चडशे हिंगा म्हणटे स्कॉटिश मॅक्रेल ते आसता आमी दवरता वरायटी दवरता स्कॉटिश मॅक्रल दवरता. ऑप्शन्स आहा तुमचे? ऑप्शन आहा होय. चडशे आतां गोंयकार येयले ते फर्स्ट आमचे नुस्तें पळयतले. होय सारकें. इन केस मागीर दुसरे लोक ना आमकडे तिलापिया आसता. तिलापिया आहा. मागीर आमचे स्कॉटिश मॅक्रल आसता, सालमन आसता, सीबास, सीब्रीम, मागीर आमचे बर्ड क्रॅब ह्यो आमकडे आसता. जावं मागीर आमचे प्लस इंडियन नुस्तें आहा. आनी हें कितें? हेच भाशेन आमचो फ्रेंड साल्वादोर कार्पेंटर. सो तो आमकां तेणे बाकिना
जावं आमी कितें म्हणटा आडोळी हय ते तेणे करून दवरलेले हय सो सांग आनी केशे केशे आदोळी ती आतां प्रायस तेणे आमकां 35 पावंड कितें दवरला ओके 35 पावंडांनी एक 35 पावंडांनी एक दवरला हय हय प्लस आमचे हे गोन ग्रोसरीज आहा जे आमचे कस्टमर्स आमचे फ्रेंड ती आमी दोत्ताय तांकां आमी आमचो मायकल हेल्प करता ओके तांकां सपोर्ट करपाक सपोर्ट लागून करता हय 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 कित्याक हो आख्खो हो स्टाफ तेंचो दोन शेल्फां आहाय ती तेंची ओके हय ते कोणाकूय ती करपाक जाय ती हाडून आमी मागीर तेंचे आपले जे प्रॉफीट ती तांकां आमी तांकां दिताय ही ओके दोन शेल्फां आहाय ती जायते कितें कितें आहा दोस हय, दोस आहा आहा केक आहा केक आहा मागीर टी आहा दोदोल आहा चाव आसा दोदोल आहा आनी मागीर हे आहा चोय एक कस्टमर आहा हय ती हाडून दवरता हिका ती हाडून दवरता हय सो तांकां आमी मायकल आनी सपोर्ट करता वन प्रोडक्ट हे दोन वयली हे शेल्फ आहाय ती तुमगे, वयली वयले. आमचे हे रेगोज आमकां आमी हालीं स्टार्ट केला रेगोजाचे लायक आमकां थंय रेडीमेड हिंगा कोडी आहा हय सॉरी हिंगा कोडी आहा रेडीमेड कोडी ओके कोणाकूय कोडी करपा जाय जाल्यार रेडीमेड कोडी आहा हां सो तेच भाशेन गोन शाकुती आहा हय शाकोती हय मसाला हय चिकन शाकुती मागीर शाकुती ग्रेवी आहा हय ते भाशेन मागीर बीफ शाकुती आहा ओके हे रेगोची प्रोडक्ट तो ओके हो रेगोज प्रोडक्ट हां हय मागीर आमचे कडेन क्राफ्ट आहा क्राफ्ट चीज आहा क्राफ्ट चीज हय हे पळय आतां डिलिव्हरी येयला आतां 2 टेम्पो येयले ते पयला हांगासर डिलिव्हरी येवप म्हणजे नुस्तें खपप म्हणजे ताजेपण मेळटलें तुमकां हांगासर नुस्तें खपल्यारूच बरें दुसरें नुस्तें येतलें न्ही आतां बांगडे म्हाजे फुड्यान 2 डबे हेंच्यांनी रिप्लेस केले आनी एकदम नुस्त्याचे वरायटी एकदम भरपूर हे पळय आनी बांगडे रिप्लेसमेंट इतले कटकटीत आहा पळयात आहा बरो एकदम फ्रेश वास येयलो ह्यो आतां हांव सांगताले त्यो हाफ शेल्फ तिसऱ्यो आतां येयले ते हो हाफ एक शिपी हा एक शिपी ऑलरेडी रेडी आसा सगळें रेडी आयज शेनवार म्हणजे भरपूर गर्दी आहा पयस पयसून लोक येयल्ले हांगासर नुस्तें घेवपाक त्याच भाशेन तुमकां हांगासर आदोळ्यो बी आहा पळय केदे व्हडले हांगाचे लोकल गोंयकारान केला हे हांगासर हाडून दवरता आदोळ्यो 35 पावंडान एक मेळटले आनी तुमकां हांगासर हेय या आनी लोकल प्रोडक्ट आहा हांगासर भरपूर ऑप्शन्स तुमकां भरपूर मेळटले पळोवपाक नुस्तें पळोवन तुमकां अशें दिसतलें बाबा कितें घेवं कितें ना हें घेवं तें घेवं तें घेवं हें घेवं तर चॉयसीस आनी ऑप्शन्स तुमकां भरपूर हांगासर आहा नुस्तें पयले आत्तां कडी करून खावपाचें मन करतलें ते भाशेन नुस्तें एकदम कटीत म्हणटा पळय त्या भाशेन तुमकां हांगासर नुस्तें मेळटलें तुमी खंय आजू बाजून आहा जाल्यार पळयात पार्किंग तुमकां दाखयता हांव खंय खंय मेळटा ती लिडल आसा हिंगा जर जागो ना इन केस 4-5 गाडयांची पार्किंग आसा हांगासर लिडल आहा थिंगा पार्किंग दवरपाक शकता तुमी आनी भरपूर तुमकां हांगासर सुकें नुस्तें जालें बॉम्बील जालें सुकें सुंगटां जालें मागीर गोंयचें लोणचें जालें चेरीजांव जालें मागीर गोंयचें मिरसांग पासून आहा थिंगा बटन मिरसांग म्हणटा ताका कोंकणीन उतांव चिली ते सगळें आसा हांगासर आनी नुस्त्याची प्रायस पळय हे तुमकां नुस्त्याची प्रायस हिंगा दाखयता आनी ते फ्रेशनेस कितें आनी गोंयांत तुमकां दिसती पडटा पळय त्या भाशेन हांगासर तुमकां नुस्तें कट करून बी दिता तेंच्यांनी तुमकां जाय त्या भाशेन कट करून दिता कटींग मशीन्स आहा आनी मागीर त्याच भाशेन हिंगा टेम्परेचर मेंटेन करपाक तेंचे व्हडले वॉक इन फ्रीज आहा मागीर त्याच भाशेन नुस्तें टेम्परेचर सारकें सेट रावपा जाय म्हणून तें टेम्परेचर उरपाचें आसता कित्याक युकेन न्ही सारकें तुमकां हेल्थ एंड सेफ्टी आनी फूड प्रॉडक्ट जे आहा न्ही सारकें स्टँडर्ड दवरचें पडटा ताका लागून ते हेल्थ इन्स्पेक्टर आहा ते केन्नाय येवन चॅक करपाक शकता ताका लागून हांगासर टेम्परेचर मेंटेन आनी फूड प्रॉडक्ट जे आहा न्ही हायजीन म्हणटा ते सारके टॉप नंबरचेर उरपा जाय त्याच भाशेन तेंचें आयस मशीन आसा जर नुस्त्याची टेम्परेचर देंवता जर आयस मशीन आहा थिंगा आयस क्रॅशर आहा त्याच भाशेन तेंच्यांनी मेंटेन करता आयस बीन घालून त्या भाशेन 24 वर तेंचें नुस्तें कंट्रोल उरता हांव म्हणूं सोदता की फ्रॉम द ओपनिंग केला थिंगसो आमकां आख्खो गोंयकारांचो फूल सपोर्ट मेळला सद्दां शॉप बिजी आसता आमचें बरें नुस्तें घेवन येता आमचें नुस्तें बरें कोपता देखून हांव गोंयकारांक स्पेशली आमचे गोवन कम्युनिटीक
देव बरें करूं म्हणटा आमकां सपोर्ट कोताय म्हणून पयस देखून लोक येता वॉटफोर्ड ब्रायटन हेरो फॅल्थम स्टेन्स पयस साकून लोक येता स्कॉटलँड सावन देखून लोक येयला नुस्तें व्हरोंक तांकां सगळ्यांक गोंयकारांक सपोर्ट कोताय म्हणून आमकां देव बरें करूं म्हणटा तेच भाशेन हांव सांगता पयर आमचे स्कॉटलँडाक सावन येयलोले जायते थोडी एक फॅमिली तांकांय आमी पॅक बी करून दिले तांकांय आमी तेच भाशेन हँडओवर सावन लोक येता हे सगळे आमचे लोकल तशेंच हॉन्सलो सावथॉल हेरो हेज हे लोकांक सगळ्यांक तशें आमचे फॅमिलीक जावं मायकलाचे फॅमिलीकूय आमी देव बरें करूं म्हणटा कित्याक ते आपलो टायम काडून हे नुस्तें व्हरपाक येता आमच्या शॉपार तशेंच विनोद बाब आमी म्हाज्या नांवान आनी मायकलाच्या नांवान आनी आमच्या स्टाफाच्या नांवान तुका देव बरें करूं म्हणटा कित्याक आपलो टायम काडून तूं आमच्या आयज हे शूट करपाक येयलो म्हणून थँक्यू तुका थँक्यू तुका तुमकांय देव बरें करूं थँक्यू तर आयचे व्हिडिओ आमी काबार करया आणि आयचे व्हिडिओ तुमकां कशे दिसले कमेंट सेक्शनान बरयात आणि मेळत तेन्ना पर्यंत दुसरे व्हिडिओन तेन्ना पर्यंत देव बरें करूं तर पळयत रावा कोंकणी TV तेन्ना पर्यंत देव बरें करूं